कालच्यान गोंयभर जोरदार पावस सुरू आसा। IMDन काल आयज 2 दीस रेड अलर्टाची घोशणा सुद्दां केल्लेली आसा। काल पासून पडत असलेल्या पावसाची टक्केवारी आमच्या कडेन पावलेली आसा, ती अपडेट हांव तुमच्या फुड्यान दिवपाक उबो आसा। म्हापसा हांगासर कालच्यान जो पावस स्टार्ट जाला तो काल दीसभर आनी रातभर पडलेलो पावस जो आसा तो म्हापसा हांगासर 51.4 mmचो पावस पडलेलो आसा। तेच्या उपरांत पेडणे हांगासर 60.4 mmचो पावस पडलेलो आसा। पणजे हांगासर 52 mmचो पावस पडलेलो आसा। सांखळे हांगासर 47.4 mmचो पावस पडलेलो आसा। काणकोणा 91.2 mmचो पावस पडलेलो आसा। हो सगळ्यात चड आसा। 91 mmचो पावस जो आसा तो काणकोणा पडलेलो आसा। दाबोळे हांगासर 45.3 mm पावस पडलेलो आसा। मार्मागोवा हांगासर 48.6 mm पावस पडलेलो आसा आनी सांग्या हांगासर 65.9 mmचो पावस पडलेलो आसा। हेच्या वरसून तुमकां दिसून येतलें की गोंयभरान कालच्या दिसान कितलो पावस जालो। सगळी कडेन व्हडलो पावस जाल्लो आसा आनी आयज सुद्दां IMDन रेड अलर्ट सांगलेलो आसा। तो सगळ्या गोंयकारांनी याची खबरदारी घेवन काळजी घेवपाची आसा। जे आमचे नुस्तेकार भाव आसतले जावं दर्या देगेक रावपी लोक आसतले त्यांनी ही काळजी घेवपाची आसा की दर्यान वचपाचें ना किंवा दर्या देगेरूय वचपाचें ना। तशेंच जे ट्युरिस्ट मजा करपाक किंवा आनंद घेवपाक येयल्ले आसा गोंयान तेंच्यांनी सुद्दां ही काळजी घेवपाची की पावसाचो रेड अलर्ट जारी केल्लो आसा। काल सुद्दां आसलो आनी आयज सुद्दां पावसाचो रेड अलर्ट आसा। फुडली अपडेट आसतली ही तुमच्या फुडें आमी घेवन येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक TV।